नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या लंच टायम न्यूजाक येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। सांग्यार पिकावळी सकयल नाशिल्ल्या सुवातीत येतली IIT म्हणटा मंत्री सुभाष फळदेसाय। कोलवा दर्यांत तरणाट्याक बुडून मरण, पुराय दीस सोद घेवन कूड मेळ्ळी माजोड्ड्या। बेल्ले वेळसावच्या रस्त्याच्या कामाक थळाव्यांनी दिवच्यो जमनी नाल्यार भाटकाराक दिवची पडटली NOC। समाज वावुरपी रॉकेझिनो डिसुजाचे वक्तव्य। इंडिया आघाडी विशीं आरजीच्या मनोज परबाचे महत्वाचे वक्तव्य। अजून मेरेन चर्चे खातीर आपोवणे ना, आपोवणे आयल्यार चर्चेक आरजी तयार। धारगळ 2 खांब वाठारांत केंद्र सरकाराचे कोट्यांनी पैसो खर्च करून केल्या सोबितीकरणाच्या जाग्यार लोक हाडून उडयतात कोयर, पुराय वाठार दूषित। 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो समारोप सुवाळो 9 नोव्हेंबराक उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांची आसतली मुखेल हाजेरी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। सांग्यार रेवण्या वाठारांत येवपी IIT प्रकल्पाक कांय जाण बेठोच विरोध करतात। हो प्रकल्प कोणाच्याच शेता भाटा आशिल्ल्या सुवातीत येवचो ना, अशें विधान मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलां। दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्देन IIT बाबतींत लोकांची दिशाभूल करता, असोय फळदेसायाचो आरोप। सांग्यार सडो आशिल्ल्या वाठारांत IIT प्रकल्प येतलो। कोणाची शेतां भाटां तशेंच पिकावळी सकयल आशिल्ल्या जमनीत IIT उबारचे नात, अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। जी बरी व्यवस्थित जी लँड आसा, जी परफेक्टली ज्या जाग्यार कोणाची शेती भाती माड ना, ज्या जाग्यार फॉरेस्ट ना, ज्या जाग्याचेर हिल्स ना, कटिंग करपाक पडचें ना, अशी एक प्लेन सरफेस आमकां पळोवपाक जाय। जी जमीन गेले ते 40-50 वर्सां कसलेच तरेचें प्रोडक्शन ना, कळ्ळें न्ही। तातूंत माड नासतले, माडयो नासतल्यो, तातूंत भितर शेत नासतलें, काजी नासतल्यो, बाकीचे अशें लँड आमी पळयले। हातूंत भितर आतां टॅक्निकल टीम येतली, दे वील गीव अ नॉट दॅट दीस इज अ परफेक्ट हें। सरकार जे जमीन हँड ओवर IIT कडेन दिता, मागीर तांचो प्रोसेस स्टार्ट जातलो। सो हो आतां स्पीडअप जातलो प्रोसेस, स्पीडअप जातलो। दक्षिण गोंयचो खासदार आसून एकदाय सांगे मतदारसंघात फावट मारूंक नाशिल्लो खासदार फ्रांसीस सार्दिना IIT पिकावळीच्या जमनीत येता अशें सांगून लोकांची दिशाभूल करता, असो आरोप मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केला। ग्रामसभेनूय तेका ग्रीन सिग्नल दिला। लोक जे बोवाळ घालता पळय की आमी ओपोज करतले, तुमी कित्याक ओपोज करतले? जेन्ना फूल आमचे 7 पंचायती सांगे मतदारसंघांतल्यो किंवा केपें मतदारसंघांतले वा केपें तालुक्यांतल्यो सगळ्यांक जर IIT जाय जाल्यार तुमी हांगा तालिगांवच्यान, पणजेच्यान आनी फोंडेच्यान आनी सत्तरीच्यान कित्याक वतात? आमकां विचारा न्ही आमकां कितें जाय तें। आतां सार्दिना सारको मनीस MP जावन त्या गांवांत भितर 5 वर्सां पांय दवरना आनी ताच्या सुपीक तकलेंतल्यान अशी उतरां येता की सुपीक जमीन म्हणून। सुपीक जमीन जाल्यार तेन्ना केन्नाय वचून तूं पळय आनी लाय मरे, तुका निवडून दिल्लो आसा ती सुपीक जमीन कल्टिवेशना हाड। म्हणजे आतां तांचे तकल्योय सुपीक जावपाक लागले आसात। IIT प्रकल्पाक कांय जाण बेठोच विरोध करतात। IIT गोंयांत जावपाकूच जाय, हांव ह्या मताचो, अशें मंत्री सुभाष म्हणटा। वेन इट कम्स प्रॅक्टिकली आय वील फेस इट। हांव म्हजे खंयचेय प्रोजेक्ट आसा पळय न्ही, ते कोणाच्या हांच्या धमकेक घालून लावून वचना। आनी तांकां जर जाय न्ही जाल्यार लोक कितें आसा ते आन्सर करतले, कळ्ळें न्ही। लोकांनी डिसायड केल्लें आसा कोण कितें करपाचें आसा पळय न्ही, ते लोक डिसायड करतले। आनी तुमी हो अजेंडा घेवनूच इलेक्शनाक गेल्ले न्ही IIT जाय? हांवें अजेंडा घेवन हांव इलेक्शनाक गेल्लो आसा। इट इज नॉट ओन्ली ऑन दीस सायड। वेन इट वॉज मावलिंगे यू वील फायंड मल्टिपल डिबेट्स ऑन IIT। मावलिंगे जावं सत्तरी बी गेलो तेन्ना म्हजे कितलेश्योच डिबेट जाले की IIT गोंयांत भितर जाय म्हणून। वेन इट वॉज इन लोलये म्हजे डिबेट जाल्ले आसात की IIT गोंयांत भितर जाय म्हणून। It is not only because it is coming or I am proposing it.
मागीर फॉर लास्ट म्हणजे 4-5 वर्सां म्हजो स्टँड आसा IIT खंय तरी जावपाक जाय अँड फॉर्च्युनेटली इट हॅज कम टू माय विलेज. इट इज नॉट ओनली माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, इट इज ॲट माय विलेज. सो तुमचो एक गांव तोच. म्हजो गांव म्हणजे आतां तरी ती रिवणा प्रॅक्टिकली रिवण मतदारसंघ जालो हय. जाल्यार म्हजें घर कावरे पंचायतीन भितर. म्हज्या घरा कडच्यान एन्सेस्ट्रल घरा कडच्यान 2 किलोमिटराचें आसा. खुबश्या लोकांनी म्हणलें तेन्ना IIT जर इतकी बरी जाल्यार तुज्या घरा कडेन व्हर म्हणून. तुमी वेली. सो म्हणजे फॉर्च्युनेटली इट हॅज कम टू माय प्लेस. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शुक्रारा इश्टा सयत कोलवे दर्यादेगेर न्हावपाक गेल्लो वेलेंगिनो पिंटो हो तरणाटो बुडलो. ही घडणूक 11 ते 12 वरांचेर घडल्या. थळाव्या नुस्तेकारांनी जाळे मारून ताका सोदपाचो यत्न केलो पूण तो मेळूना. कोलवा दर्यादेगेर भुरगे खेळपा खातीर गेल्ले. फुटबॉल खेळून जाल्या उपरांत आपल्या तिगा इश्टा सयत वेलिंगिनो न्हावपाक दर्यांत गेलो. उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान सगळे बुचळपाक लागले. 3 जाण उदका भायर आयले पूण वेलिंगिनो येवंक ना. थळाव्या नुस्तेकारांनी रापणीचे जाळे घालून सोदपाचो यत्न केलो. भरतीचो वेळ आसून लेगीत जेन्ना हे भुरगे उदकांत देंवले तेन्ना लागसरच्या टॉवरा वयल्यान जीव रक्षकांनी तांकां येवपाक सांगपाक जाय आशिल्लें. तांच्यांनी कसलेच तरेची सुचोवणी दिवंक ना. जीव रक्षकाच्या हलगर्जीपणा लागून भुरगो बुडलो अशें नुस्तेकार ड्युमिंगो रॉड्रिगीस हांणी सांगलें. स्विमिंग पूल सांगून हांवें बिचीर वयता ते हिंगे येयले डायरेक्ट येयले हिंग उदक न्हावपाक लागलो. उदक न्हावन ते अकस्मात सकयल गेले उदक न्हावले आनी तो हांगा बी कारण तो पयलीं गेले उदकान. मागीर उदक कितें ओडटालें सकयल ते उदकाची कितें पळटो आनी एकल्या भुरग्यान धरलो ताका शेवटिलो आनी तो उदकान देंवन गेलो. मागीर मेळोंक ना. मागीर हांगा लायफ गार्ड आसा ना कोण आसना. मागीर हिंगसो ते थिंगा सायकल आहले सायकल घेयले आनी ते लायफ गार्डा बरें गेले त्या पाटेन. थिंगसो मागीर आपोवन आनी मागीर सोदपाक लागले सगळे. आतां 11:30 असो 10:30 ना अजून मेळो सोदता न्हू. आतां ते एकलो सोदिता आतां सद्या ऑर्डरी सोदिला म्हळ्यार सद्या आमी हिंग नेट घालून तुका आमी चोयले तुगे भावान बी दोंगरडान बी नेट हाडले आनी आमी सगळे सोदिले मेळो. फुटबॉल खेळपाक पयलीं सांगून गेले आनी एकलो जोसुआ म्हणटा तेगे डॅडी सांगिल्ली आपूण फुटबॉल खेळो सांगिल्ली ते कोडी मारली गेली. मागीर सगळे आमगे तेगे ती घरावा गेली आनी सगळे उलयली आनी वचना म्हणटा आमकां पोतून गेला आनी आमकां तेंच रायली. पोतून येयले मागीर डायरेक्ट ते हिंग येयले सगळ्यांक बंद जाली. सगळे भुरग्यांक गेली सगळे डायरेक्ट हिंग येयले. एकलो गेलो जाल्यार एकलो तरी आसपा जाय न्हू. कितको जाताले जाल्यार जावपा जायना न्हू. एकलो घुसपा तूं एकलो राव आनी एकलो वच न्हू. ते म्हणटा ते भुरगे म्हणटा हिंगा एकलो तुका लायफ गार्ड ना हिंगा कितें करपाचें. लायफ गार्डाचेर कंप्लेन करपा पडना. ना लायफ गार्ड ना. लायफ गार्ड माझी थिंगसो आहा पळय तरी माझी धांवन येयले लायफ गार्ड आयज सकाळ धाडले. पुराय दीस सोद घेवन ह्या भुरग्याची कूड रातची माजोड्डा मेळ्ळी. काल सकाळी कोलवा 4 जाण भुरगे न्हावपाक गेले कोलवा बिचार. तातूंत भितरलो वालेंतीन पिंटो हो 15 वर्सांचो भुरगो व्हांवून गेलो. ताजे नंतर ताचे बॉडीचो शोध घेवपाक सुरवात जाली. लोकल्साच्या म्हणण्या प्रमाणे थंय जो लायफ गार्ड आशिल्लो तो थंय नाशिल्लो आनी त्या टायमार बाकीचे भुरगे आशिल्ले तांकां 1 किलोमिटरभर बेतालबाटी वचून लायफ गार्डाक आपोवचे पडले. तो पर्यंत भुरग्याची बॉडी नाच जाली थंयच्यान आनी काल राती सोदून मागीर लायफ गार्डांक ही बॉडी माजोड्ड्या मेळ्ळी अशी माहिती आमकां पुलिसांनी दिली. गौरांग प्रभू मळकर्णीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बरोच तेंप प्रलंबीत आशिल्ले बेळे वेळसावच्या रस्त्याच्या कामाक आतां सुरवात जाल्या. सुमार 8 लाख रुपया खर्च करून ZP निधी खाला ह्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक हात घाला. अंतर्गत रस्त्याचे काम जर करतलो जाल्यार थळावे जमनी दिना जाल्यार भाटकाराक जमनी मेळोवन दिवच्यो पडटल्यो. ताका पर्याय ना. बेले वेळसावच्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत समाज वावुरपी रॉकेजिनो डिसोजान उलोवप केलें. एज अ सोशल वर्कर सगळे मुझ बारा वो है हमसे गांव से लोग
आनी आज हांव पयलीं आमच्या झेडपीक मेर्सेना वाजाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. दुसरो आमचो बाब रेमेज ताणें खूब तकस घेतला हो प्रोसीड करपाक. आनी जो ओनर बाब मारियन रोड्रिगीस जो रोड इतलो वर्सां हें आसलो करपा जायनासलो ताणें आपल्याची व्हडली प्रॉपर्टी दिल्या ही करपाक आनी ताका झेडपी हातांतल्यान तारगन मेळटा. सो आज उलयले ते भाशेन आमचे इंटरनल रोड हांव काली MLA को उलयला. सो इंटरनल रोड थोडे एनओसी दिनाय. सो वी हॅव टू गो फॉर एक्विजिशन. सो एक्विजिशन तर जायना. सो आमचे इंटरनल रोड जावपाचे न्हय. आयज वेलसांव पाली बेल्ल्यान हो रोड आमी घेतलेलो आसा. जायतीं वर्सां जालीं तो रोड सारको पाड जाल्लो आहा, चलोंक सुद्दां मेवना लोकांक. आनी आमच्या 5 मेंबरान म्हाका रिक्वेस्ट केलें की हो रोड मातशें घेवचो म्हणून. सो हांवें तो झेडपीचेर तो घेतलो आसा. 8 लाखाचो तेजो एस्टिमेट आहा. आनी हो रोड सारको पिड्डार जाल्लो आसा. हांव आतां भितर सोन येता तेन्ना रोड सारको बरो आहा, पूण भितर घरा कडेन वचपाक लोकांक जायतो त्रास जाता ह्या रोडाक लागून. लोकांक सारकें चलोंक पासून मेवनासलें. आयज हो रोड झेडपी लेवलाचेर करून हांव आमच्या बारीक लोकांक हें दिवपाक सोदता. तांकां जायतो हेल्प जातलो हे रोडाचेर रोड केलो जाल्यार. इंडिया आघाडी कडल्यान आमी आमंत्रणाची वाट पळयतात. जर तांचे कडल्यान आमंत्रण आयलें जाल्यारूच आमी चर्चा करपाक तयार आसात आनी ते उपरांतच आमचे म्हणणे मांडटले अशें RGPचो सुप्रिमो मनोज परबान सांगले. गोंयच्या राजकारणांत सडेतोड विरोधी भुमिका मांडपी गोंयचो प्रादेशीक पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची इंडिया आघाडीत कितें भुमिका आसतली असो प्रश्न मनोजाक विचारलो. मनोज म्हणटा RGP गोंयचे वेगवेगळे विशय घेवन पुराय गोंयभर वावुरता. दोनूय सिटांचेर वेंचणूक लडोवपाक RGP तयार आसा आनी दोनूय सीट जिखतले अशी आस्त आमी दवरतात. पूण जेन्ना इंडिया आघाडीक तेंको दिवपाचो प्रश्न येता तेन्ना तांच्या कडल्यान आमकां अजून आमंत्रण वा फोन सुद्दां येवंक ना. देखून तांकां तेंको दिवप काय ना हो निर्णय आमी घेवंक ना. ते भायर सीट वांटपाचेर अजून कसलीच स्पश्टता ना. देखून आमी वाट पळयतात अशें मनोजान सांगलें. कितें आहा पळय इंडिया अलायन्स हे वयले जितले पॉलिटिकल पार्टीज आसा चडशे ते तेंच्यांनी आतां जे BJP अगेन्स्ट आहा तेंच्यांनी युनायटेडली एक इंडिया म्हणून अलायन्स केला. आतां प्रॉब्लम हा की लास्ट तेंची जेन्ना मिटींग जाल्ली तेन्ना जे आमी फॉलो करता त्या रितीन आमकां न्यूज आसली की ते आतां सीट शेरिंगेचेर फुडें उलयतले आनी रिजनल पार्टींक ते कन्सिडर करतले म्हणून. मेजरली रिजनल पार्टी जे आसा पळय ज्या जाग्यार स्ट्रॉंग आहा थंयसर तांकां ते कन्सिडर करतले म्हणून. आतां ती मिटींग जावन आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1.5-2 म्हयने जाले. चवथीच्या पयलीं दिसता ती. जाल्यार ते जावन आजून पर्यंत तेंचे सीट शेरिंगेचेर कसलीच परती मिटींग जावंक ना, ना तेंचे कसले प्रेस कॉन्फरन्स जावंक. आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी एक रजिस्टर्ड पार्टी आसा. सो आमकांय तेंच्या कडल्यान इंडिया अलायन्सा कडल्यान आमकां आजून मेरेन कसले टॉक्स करपाक इन्विटेशन येयल्लें ना, ना आमकां कसले तेंच्यांनी फोन सुद्दां करूंक. सो तेका लागून इंडिया अलायन्साचेर भितर वचपाचें काय ना हे डिसिजन आमी घेवपाक शकना. कित्याक आमकां ऑफिशियली काय आजून येवंक ना तेंच्या कडल्यान. आनी तेंचेय सद्या आजून मेरेन तरी क्लॅरिटी नाका की सीट शेरिंग जातलें काय ना, हे इंडिया अलायन्स फुडें वयतले काय ना. कित्याक सद्या तरी पळयत जाल्यार तेंचे सीट शेरिंगेचो जो फॉर्मुला आसा तो ड्रॅग जायत आहा. सो तो आतां जातलो काय ना एक क्वेश्चन मार्क. सो लेट्स वेट एंड वॉच. हय फुडें जर तेंचे जर आमकां इन्विटेशन येयलें, तेंच्यांनी जर आमकां इनवायट केलें आनी तेंची जी 15 जाणांची जी कमिटी काडल्या तेंच्यान त्या कमिटी कडेन जर आमकां मिटींग घेतली जाल्यार फाल्यां मागीर आमी आमचेय पॉयंट्स आमी दवरतले. फाल्यां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे प्लस पॉयंट कितें, आमचे नेगेटीव पॉयंट कितें आहा, आमी कित्याक कंटेस्ट करपाक शकता, दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक कित्याक आमकां चान्स दिवपाक जाय. गोंयांतलो पॉलिटिकल सिनारियो सद्या कितें आतां आमी तेंच्या फुड्यान दवरतले. सो इट इज नॉट की फाल्यां मिटींग घेतली म्हणून आमी तेंच्या वांगडा जॉयन जातले अशें ना. बट मिटींगेक बसोन आमी तेंकां आमचे पॉयंट्स दवरतले. पूण आजून मेरेन काय 2-3 म्हयने जाल्यार आमकां तरी काय येवंक ना आजून मेरेन. अलायन्साचें कशें आसा पळय, अलायन्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमकां आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज करपाची गरज ना. हांगा सीट शेरिंग जातलें. म्हणजे तूं हे सीट तूं म्हाका सोड, ते सीट तूं म्हाका सोड अशें करून ते जातले आनी ते मागीर इलेक्शन्स कंटेस्ट करता. हितून मर्ज जायना. फाल्यां अलायन्स केलें म्हणून आमी मत जावचें ना काँग्रेसीक, नाल्यार आमी आपाक मत जावचें ना, नाल्यार ते आनी आमी तेंचो कॅन्डिडेट आनी आमचो कॅन्डिडेट वांगडा वचचो ना. सो हे डिफरंट आसा. अलायन्स इज डिफरंट. बट तरी पूण आमचे कितें पॉयंट्स आसा पळय फाल्यां आमी सगळेच कॉम्प्रोमायज करपाक शकना, नाल्यार सगळेच आमी सोडपाक शकना. आमचे जे बेजीक आसा, कोर आसा हे आमी तेंच्या फुड्यान दवरतले.
फाल्यां मागीर तेंचेर आसा ते एक्सेप्ट करपाचें काय ना ते. दॅट इज अ लेटर स्टेज. पयलीं इन्विटेशन तरी येवन कितें येता तें. इंडिया आघाडीत सगळे विरोधक एकठांय येवन भाजपाड झुजपाची तयारी करतात. काँग्रेस आणि आम आदमी दोन्ही पक्ष सध्या इंडिया आघाडीत वांटेकार आसात. पूण आरजीचो प्रश्न येता तेन्ना मनोज आणि आपाचो गोंय संयोजक अमित पालेकारा मदीं कोफुसा पेटला. दोगूय एकामेकाच्या विरोधान उबे आसात. जेन्ना मनोजाक हे बद्दल प्रश्न केलो तेन्ना मनोजान पालेकाराचेर परत फारपेट चालूच दवरलो. अमिताक कितें जाता, अमिताचे सद्या प्रॉब्लम आहा की बाणास्तारीचो इश्यू येयलो तेचेर आंगलट. मागीर भितरले पार्टी भितर तेका खूब तेच्या अगेन्स्ट हें आसा, ग्रुपिजम जाल्लें आहा, तेका भायर उडोवपाचे ट्राय चल्ले. सो हे सगळे कोप अप करता म्हणल्यार तेका ते प्रेशर येयला तेचेर. सो हितून कितें जाला की आरजी आयज कितें करता बीजेपीच्या अगेन्स्ट नाल्यार सरकाराच्या अगेन्स्ट, म्हणजे सरकार कितें रॉंग करता थंय आरजी कितें करता पळय हें एक तर ताका खबर ना, एक तर तो पळयना, नाजाल्यार पळोवन तो पळयनासल्या भशेन करता. आनी ताका जर दिसता ते बीजेपीचेर अगेन्स्ट उलयना म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता की तेणी आपलो मेंटल चॅकअप करून घेवपाक जाय. कित्याक इतलें उलोवन जर ताका उलयना काय दिसता जाल्यार सिवियर प्रॉब्लम आहा शुअर. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. धारगळ 2 खाम वाठारांत गोंय पर्यटन विकास महामंडळान स्वदेश दर्शन येवजणे खाला केंद्र सरकाराचे कोट्यांनी पयसो खर्च करून सोबितीकरण केल्ले. पूण आयज त्या सुवातेर लोक रस्त्या कुशीक कोयर हाडून उडयतात. हांका लागून पुराय वाठार दूषित जाता. सरकारान हांचेर लक्ष दिवचें आनी कोयर हाडून उडोवप्यांचेर कारवाय करपाची मागणी थळावे करपाक लागल्यात. आयज धारगळ जो गांव आसा ह्या गांवाचे जर सुशोभीकरणाच्या बाबतींत जर आमी चिंतून गेले जाल्यार हांगा कचरो जो आसा पळय तो हायवेच्या सायडीनी प्लस सर्वीस रोडांनी अशा सगळी कडेन आमकां कचरो दिश्टी पडटा. सरकार ह्या कचऱ्याचेर खुबशे सरकारान इन्वेस्टमेंट केले, करोडो रुपयांचे इन्वेस्टमेंट केले, पण कचऱ्याची विल्हेवाट व्यवस्थितपणे जायना. तर ह्या कचऱ्याची जी विल्हेवाट आसा पळय धारगळ एरियेंतली म्हणया तेची बऱ्यापैकी अशी जायना अशें म्हाका दिसून येता. सो हांव म्हणटा की ह्या धारगळच्या गांवच्या वतीन हांव एक धारगळचो नागरीक म्हणून की ह्या कचऱ्याची व्यवस्थितपणे विल्हेवाट जावपाक जाय अशें तुमच्या कडेन मागता आनी हेचेर सरकारान विचार करपाचो. धन्यवाद. आज आमी धारगळ 2 खांब ह्या मुखेल रस्त्याच्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठाराचो ब्युटिफिकेशनाचे काम गोवा पर्यटन विकास महामंडळान स्वदेश दर्शन योजने अंतर्गत केंद्र सरकार कडल्यान मेळिल्ल्या करोडो रुपयाच्या मोबदल्यात हे काम केल्लें आसा. पूण ह्या काम करत आसतना आनी ताची देखरेख दवरपा खातीर आपले गोवा पर्यटन विकास महामंडळाक अपयश आयल्या. आज ह्या ठिकाणी आपणाक चडांत चड कचऱ्याचो राशी ह्या परिसरात दिसता. हे सुशोभीकरण केल्लो पयसो जनतेचो कसो उदकान सरकारान घातला हाचे एक ताजें उदाहरण म्हटल्यार हे 2 खांब परिसर आसा. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन ज्या गोवा पर्यटन विकास महामंडळान सुशोभीकरण करून करोडो रुपये खर्च केल्यात आणि तो रस्तो आणि तो परिसर स्वच्छ दवरपा खातीर यत्न करचो आणि ज्या पद्दतीन ह्या वाठारात कचऱ्याच्यो राशी दिसान दीस वाडत आसा ताचेरय कारवाई करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोंयांत चालू आशिल्ले 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो समारोप सुवाळो 9 नोव्हेंबराक ताळगांवां श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो. ह्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांची मुखेल हाजेरी आसतली. गोंयांत 26 ऑक्टोबरासावन 37वी राष्ट्रीय खेळा सर्त सुरू जाल्या. ह्या सर्तीचो समारोप सुवाळो 9 नोव्हेंबराक ताळगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो. सर्तीच्या समारोप सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर तशेंच केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर हाजीर रावतले. ह्या शिवाय उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हे लेगीत ह्या वेळार हाजीर रावतले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. नॅशनल गेम्साचे क्लोजिंग आमच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर 9 तारखेक बरोबर 2.5 वरांचेर जातलें. त्या संदर्भात आमच्या भारताचे उपराष्ट्रपती ह्या क्लोजिंग सेरेमनीक प्रमुख पाहुणे म्हणून आसतले आणि अलॉंग विथ द केंद्रीय आमचे खेळा आणि युवा वेव्हार खात्याचे मंत्री श्रीमान अनुरागजी ठाकूर, आमचे गोयचे मुख्यमंत्री MOS श्रीमान श्रीपादजी नाईक
आणि त्याच प्रमाणे आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांकां आमी ऑलरेडी इन्विटेशन दिल्लें आसात. तांचो आस्पाव त्याच प्रमाणे आमचे स्पीकर श्री रमेश बाब तवडकार हेवूय ह्या मुख्य माचयेचेर आसतले. सर्तीचे उक्तावण सुवाळ्याक उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हाजीर आशिल्ले. श्रीपाद नायक हे गोंय ऑलिंपिक संघाचे अध्यक्ष आसून लेगीत तांकां दुय्यम स्थान दिलें म्हूण बोवाळ पडिल्लो. ताका लागून सर्तीचे समारोप सुवाळ्याक तांकां हे फावट फावो तसो मान मेळटलो काय हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत शेक वितरणात परत एकदा कळाव जाला. आयज नोव्हेंबरच्या 3 वेर शेकांचे वांटप जावपाचे आशिल्ले, पूण शेक वांटपाचो मुद्दो उच्च न्यायालयांत हुमकळून आशिल्ल्यान आतां शेक वांटप नोव्हेंबरच्या 7 वेर जातले. हे फाटभुंयेर पर्यटन खात्यान अधिसुचोवणी काडून अणभवानुसार शेकांचे वांटे घाल्यात. नवीन शेक धोरणानुसार जे 5 वर्सां परस चड शेक वेवसायांत आसात तांकां 80% शेकांचो वांटो मेळटलो. जाल्यार जांचो शेक चलोवपाचो अणभव 1 ते 4 वर्सांचो आसा आनी जे वेवसायांत नवीन आसात तांकां प्रत्येकी 10% वांटो आसतलो. पूण शेक धन्यांनी ह्या निर्णयान आक्षेप घेतलो आनी अणभवानुसार शेकांचें वांटप करपाक उच्च न्यायालयांत आवाहन दिलें. जे आदले धोरण आसले तातूंत नवीन ते 3 वर्सां अणभव आशिल्ल्या शेक चलोवप्यांक 10% आरक्षण आसले आनी 3 वर्सां परस चड अणभव आशिल्ल्या शेक चलोवप्यांक 90% आरक्षण आसले असो युक्तिवाद केलो. पूण नवीन आनी पोरण्या धोरणांत कांयच फरक ना अशें सांगून उच्च न्यायालयान ही याचिका भायर आयली. उच्च न्यायालय कितें निवाडो दिता हाचेर शेकांचे वांटपाचेर भवितव्य निंबून आशिल्लें आनी हेका कळाव जावन हे वांटप आतां नोव्हेंबराच्या 7 वेर जातले. पर्यटन खात्या कडेन आतां मेरेन शेका खातीर 1400 अर्ज आयल्यात. फक्त 359 जाणांची लॉटरी लागतली. उत्तरेत 259 शेक जाल्यार दक्षिणेत 105 शेकाचे वांटप करपा खातीर पर्यटन खातें लॉटरी काडटले. 5 वर्सां परस चड अणभव आशिल्ल्यांक खऱ्यांनीच लॉटरी लागल्या. जाल्यार 1 ते 4 वर्स अणभव आसपी आनी वेवसायांत नवीन आशिल्ल्यांक जाल्यार 1 ते 4 वर्स अणभव आसपी आनी वेवसायांत नवीन आशिल्ल्यांक समान वांटो मेळ्ळो. अणभव वर्गानुसार शेकांचो वांटो घालीत पर्यटन खात्याचो संचालक श्रीनेत कोठवाळे हांणी अधिसुचोवणी काडल्या. टुरिझम सिजनाचो म्हणटा तो ऑक्टोबर म्हयनो आतां सोंपला आनी नोव्हेंबर म्हयन्यान आमी आसात आनी अजुनूय शेकांचें वांटप म्हणटा तें जायना. 3 नोव्हेंबराक शेकांचें वांटप जावपाचें आसलें, पूण हो विशय कोर्टान आशिल्ल्या कारणान हेका विलोव जालो आनी 7 तारखेक फायनली शेकांचें वांटप जातलें आनी तेन्ना ती लॉटरी काडटले. न्यू शेक पॉलिसीच्या अनुसार जातलें, कित्याक जेन्ना ही पॉलिसी आसली तेन्ना जी चॅलेंज जाली एक्सपिरियन्स वायज कॅटेगरी च्या हितून डिस्ट्रिब्यूट करपाची, ती याचिका हायकोर्टान भायर मारली आनी देखूनच हायकोर्टाच्या याचिकेचेर हेजें भवितव्य निंबून आशिल्ल्या कारणान हेका विलोव जालो आनी 7 तारखेक फायनली आतां शेक डिस्ट्रिब्युशन जातलें. आनी त्या फाटभुंयेर डायरेक्टर ऑफ टुरिझम हांच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडलां एक्सपिरियन्स वायज कॅटेगरीन शेक कशे डिस्ट्रिब्यूट करप आनी कितकी शेकां कशी डिस्ट्रिब्यूट जातली ती आमी ते आंकडे तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले. नॉर्थ गोवान टोटल 259 शेक्स आसात. भितरल्या जी 5 वर्सां परस चड आसा जांकां 80% वांटो आसा तांकां 203 शेकां मेळटली आनी ज्यांचो एक्सपिरियन्स 1 ते 4 वर्सां मेरेनचो आसा जांकां 10% वांटो आसा तांकां 28 शेक्स आनी जे फ्रेशर्स आसा जांकां कांयच एक्सपिरियन्स ना शेक चलोवपाचो तांकांय 28 शेकां मेळटली चलोवपाक. जाल्यार सावथ गोवान हांची शेकाची संख्या 105 आसात. जाल्यार 5 वर्सां चड अणभव आसपी शेककारांक 89 शेक्स मेळटले चलोवपाक. जाल्यार 1 ते 4 वर्सां जेंकां एक्सपिरियन्स आसा तांकां 8 शेकां, जाल्यार जे फ्रेशर्स आसात न्यूबी आसात तांकां 8 शेकां. नॉर्थ गोवान शेकांचो वांटो खूबच चड आसा आनी पळोवंक गेल्यार कोंगूट ह्या गांवांत फक्त सावतावाडो हितून 25 शेकां आसात. जाल्यार कानोळे ह्या शिमेर ह्या वाड्यात 12 शेकां आसात. ही संख्या पळोवंक गेल्यार बाकीच्या हणजूण, हरमल, मोरजे जाल्यार सावथ गोवान बेणावली, कोलवा ह्या वाठारांत पळोवंक गेल्यार 10-12 अशीच आसात. देखून कोणाक कितको कसो वांटो मेळटलो आनी खंय आपली शेकां खंयच्या वाठारांत घालतले हें आमकां 7 नोव्हेंबराक पळोवपाक मेळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार.
फेरीबोटी सेवा खातीर शुल्क घेवपा संबंधी दिवाडी लोकांक सूट दिवपाची विनंती हांव मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी मुख्यमंत्र्याक मेळून करतलो अशें कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें. दिवाडी लोकांक ह्या फेरी शुल्कांतल्यान सूट मेळटली हाची म्हाका खात्री आसा असोय विश्वास आमदार राजेश फळदेसायान उक्तायलो. माझी आणि आमचो R&D मिनिस्टरा कडेन फाल्यां मिटींग म्हणजे आमी दोगांय मेळपाचें आसा. ते कशें आसता आमच्या दिवाडेन आनी दुसरो पर्याय असो कांय ना आनी ते चार्जीस पळय लायल्या ते आमच्या दिवाडकारांक तरी ते पॉसिबल ना कारण तांकां आनी दुसरे सायडूच ना वचपाक येवपाक. त्या सायडीन नार्वेच्यान येयलो परत थंय फेरी, दिवाडच्यान ओल्ड गोवाच्यान गेलो थंय फेरी, शापये वयल्यान गेले थंय फेरी. सो तांकां आनी दुसरो पर्याय ना कारण इतले तेंच्या नशिबानूच ती फेरीच दवरल्या. सो मदींच जर अशे चार्जीस लायले ते सारके न्हू कारण ते कामाक येवपी वचपी डेली ते लोकांक ते परवडचें ना. कळ्ळें तुका न्हू. आतां कोण एक ट्युरिस्ट बी येता भायले कोण जर दिवाडेन बी येता कारण दिवाडे आमच्या आयलंडान आसलेले कारणान थंय खुबशे ट्युरिस्ट येता तांकां भायली बी गाडी बी म्हणून तेंच्यांनी चार्जीस जर घेता जाल्यार ताका कांय प्रॉब्लेम ना. पूण आमच्या दिवाडकार भावांक तरी ती टोटली सूट मेळपाची अशी हें आसा. सो तुमी हेजेर म्हणजे उलयतले R&D मिनिस्टरा R&D मिनिस्टरा कडेन हांव फाल्यां उलयतलो, सुभाष भाऊ फळदेसाय कडेन फाल्यां उलयतलो हांव आनी त्याच बरोबर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन हांव डिस्कस करतलो. आनी म्हाका खात्री आहा म्हाजेर म्हाका कॉन्फिडन्स आहा की ते 100% हे आसा पळय ते काडून उडयतले. आमकां दिवाडकारांक लागून आमच्या मतदारसंघाक लागून तो खंयचोच चार्जीस लागचो ना हे म्हाका तरी खात्री आसा. ते आमच्या उतराक म्हणजे आमच्या सगळ्या फुड्यान तेंचे आमी दवरले उपरांत तांकांय कळोवन येतले आनी ते बरे निर्णय घेतले. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एकोणीसशे 95 वर्सापासून फोंड्या शारांतले विश्वासनीय 1 ग्राम भांगराच्यो असंख्य व्हरायटी आशिल्ले अंबिका ज्वेलर्स. गिरायकांक बऱ्यांतली बरी सेवा आनी आकर्षक दागिन्यां खातीर फोंडे शारांतले अंबिका ज्वेलर्स पयलीं सावन फामाद. अंबिका ज्वेलर्स आकर्षक दागिन्यां वांगडा तुमकां दिता दागिन्यांच्यो नव्यो व्हरायटी. त्याच वांगडा 1 वर्साची वॉरंटी. खरेदी उपरांत 1 फावट दागिन्याची फ्री पॉलिश. दागिनो केन्नाय बदलतना वट्ट 50% मोबदलो. तर वाट कसली पळयता. या हंगामात 1 ग्राम भांगराच्या वस्तू खरेदी खातीर भेट दियात फोंड्याच्या अंबिका ज्वेलर्साक. शॉप नंबर 2, 7 मार्केट प्लाझा, ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, फोंडा, गोवा. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत